पेपर फुटी उपरांत जुनांत जाल्ल्या नीट री एग्जामीत सलोनी उटगी गोंयांत पयले. पुराय गोंया खातीर ही खोशयेची गजाल. सलोनीन आपल्या यशस्वी प्रवासाचो अणभव उक्तायला. आयकुया ताच्याच कडल्यान. नीट एग्जाम जेन्ना कॅन्सल जाली, नो डावट की आमकां सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक त्रास जालो. बट माय मेन कन्सर्न वॉज अबाउट दोज किड्स हू गांवांतल्यान येतात आनी फार फार कोचिंगा खातीर वतात आनी शिकतात, दीस रात शिकतात, मेहनत करतात, पयशे नासतना. तांचोय तो ड्रीम शॅटर जालो न्ही. जेन्ना नीट परत जाली, दॅट इज वेन री नीट वॉज अनाउन्स्ड, इट वॉज लायक द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग डे फॉर मी बिकॉज ॲज स्टुडंट्स ऑल ऑफ अस इतली आमी मेहनत करतात आनी इतले एफर्ट्स घालतात अँड देन फायनली वेन यू आर डन विथ दॅट एक्झाम इट इज लायक अ बर्डन दॅट इज गॉन. But when re-NEET was announced, I made sure not to lose any hope. And I persevered in the sense that my parents, they were there to give me hope. So my message especially goes out to the government that accountability for such a mishap has to be taken. And these children deserve an apology, definitely. पेरेंट्स हांकां सदांच जेन्ना आपली भुरगीं आयुश्यान एक बरें काम करता और रँक घेता तांकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. सो सगळे पेरेंट्स जे आपले भुरग्या खातीर करतात तें एक्चुली दिसना, पण बिहायंड द सीन्स तांची एक मेहनत आनी सॅक्रिफायस आसता. ताजो रिजल्ट जेन्ना मेळटा तेन्ना पेरेंट्स जनरली फील सॅटिस्फायड. अँड आय, सलोनीज फादर, आय एम फिलींग सॅटिस्फायड टुडे. सगळे ताणें आपलें आपूण केलां. आमकां फक्त आमची ड्युटी आशिल्ली ताका बरें खावपा दिवप, ताका बरें घरा एनवायरमेंट दिवप स्टडीजा खातीर, ताका हाडप पावोवप टायमार. सो आय एम व्हेरी हॅपी फॉर हर एंड आय एम व्हेरी हॅपी फॉर ऑल ऑफ अस. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.